आता मडगांवच्यान प्रवास करप्यां खातीर म्हत्वाची खबर। मडगांव पावर हावस ते रावणफोंड वचपा खातीरचो रस्तो येरादारी खातीर सध्या तात्पुरतो बंद केल्लो आसा। मंगळारा राती काडिल्ल्या आदेशा प्रमाण रेल्वे ओव्हरब्रिजाच्या कामा वेळार भूस्खलन जाल्ल्यान हो निर्णय घेतिल्ल्याचें कळटा। केपें नावेली सावन प्रवास करप्यांनी रेल्वे स्टेशन कोलमरड रस्त्या वयल्यान प्रवास करचे, तशेंच पावर हावस रस्त्या वयल्यान यो वच करप्यांनी दवल्ले वटेनच्यान प्रवास करचे अशें कळीत केल्लें आसा। आम्ही सध्या आसात पावर हाऊस सर्कला कडेन आणि जी प्रमाणे माहिती मेळटा त्या प्रमाणे पावर हाऊस सर्कला कडल्यान जो रावणफोंड वचपाचो रोड आसा तो सद्याक ट्रॅफिका खातीर बंद केल्लो आसा। हो रोड काल सांजेच्यान म्हणजे लेट राती एक आदेश काडलो आनी ताजे नंतर हो रोड बंद केलो। सद्याक ट्रॅफिक जे आसा ते ट्रॅफिक आसा जे केपेच्यान ट्रॅफिक जावं त्या सायडीच्यान जे ट्रॅफिक येता नावेलीच्या मांडपांतल्यान बी ते ट्रॅफिक मडगांव येवपा खातीर रेल्वे स्टेशन कोलमरड म्हणजे ओव्हरब्रिज वयल्यान हे मडगांव शहराक वता। आनीक जे हांगच्यान पावर हावसा कडल्यान ट्रॅफिक आशिल्लें ते दवल्लेच्यान केप्यां वचपाक तशें डायवर्ट केल्लें आसा। जो मेन रस्तो जो आसा तो बंद आसा, ताका लागून सगळो ट्रॅफिकाचो प्रॉब्लम जाल्लो आसा। हो रस्तो बंद करपाचो कारण म्हणजे जे नवे पुलाचें काम चालू आसा ओव्हरब्रिज रेल्वेचो, ते काम चालू आसतना पोन्ने पुलाची माती मातशी ढसळपाक लागली आनीक लँडस्लायड जावपाचो धोको आशिल्लो कारणान पुलाक मातशें डॅमेज जावपाचो धोको आशिल्लो कारणान मोठो अनर्थ टळपा खातीर हो जो रस्तो आसा तो बंद केल्लो आसा। सद्याक म्हायती मेळटा त्या प्रमाणे ऑफिशियल ताजेर इन्स्पेक्शन चालूच आसा आनी कितें तरी खबरदारीचो उपाय घेवपा खातीर सद्याक उपाय योजना करपाचें चालू केल्लें आसा। मोठ्या पावसाक लागून हाका खूब आडखळ येता, सतततर पावस पडटा ताका लागून खूब आडखळ येता। तरी आसतना ऑफिशियल्सांनी आज सकाळी इन्स्पेक्शन करून आतां परतो रिपोर्ट सबमीट करून ताजे नंतर डिझास्टर मॅनेजमेंटाची टीम थंय पाविल्ली आनीक बाकीच्या एमएलएनी बी ते इन्स्पेक्शन केल्लें आसा। पूण ताजेर कसो उपाय करप, प्रोटेक्शन कशें दिवपाचें हे तांचे सद्याक जे आसा ताजेर विचार विनिमय आनीक टॅक्निकल एक्सपर्टा कडल्यान हाजेर ताजी राय घेवपाचें हें चालू आसा। सो ताजे नंतर मुखावेले स्टेप घेतले। पूण आतां पर्यंत म्हायती मेळटे प्रशासनान हो रस्तो बंद दवरलेलो आसा आनी हो असोच बंद उरतलो जो पर्यंत ताजेर उपाय योजना जायना, जो लँडस्लायडीचो धोको जो आसा तो पयस जायना तो पर्यंत हो रस्तो बंद आसतलो। हाजी मातशी सगळ्यांनी दखल घेवची आनी ट्रॅफिक जे आसा ते जे पणजे जावं पावर हावस सायडीच्यान जे ट्रॅफिक आसा केपें वचपाचें ते ट्रॅफिक आसा जावं कुंकळे वचपाचें ते ट्रॅफिक डायवर्ट करून दवल्लेच्यान मिलिटरी कॅम्पा कडेन तशें वता आनी जे केपें साकून येता ते मडगांव भितर येवपाक जावं पणजे वचपाक जाल्यार ते रेल्वे स्टेशन टू कोलमरड ओव्हरब्रिजा वयल्यान हे ट्रॅफिक डायवर्ट केल्लें आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव